क्रिस्त देई भोव मोगचनो मोरये मायेच्या तेर्साच्या भक्तेपणा वेळार लदिनेंत मोरयेक आमी मारसो एक उलो जावन आसा मोरी क्रिस्तांवचो आदार। पवित्र पुस्तक मोरयेक क्रिस्तांवचो आदार म्हणून स्पश्ट रितीन उल्लेख केल्ले आमकां वाचूंक मेळना, पूण मोरी हेरांच्या गरजांक पावचे विशीं तांच्या कश्टां दुखांत वांटेली जावच्या विशीं पवित्र पुस्तकांत आमी वाचता। मोरी बडव्याचो संदेश घेतिल्ली आपल्या संबंदीन एलिझाबेथीच्या प्रस्तुतपणाच्या दिसांनी तिची सेवा करूंक वेता आनी तिका आदार जाता। हें आमी लुकाचो वांजेल 2 अध्याय 30 आनी 9 वळेर वाचता। खाणा शहरांत लग्नाच्या घरांत आसले उणेपण समजून आपल्या पुता लागीं विनंती करून तांकां आदार ती जाता। जोंचो वांजेल 2 अध्यायांत आमी वाचता। तीस दयाळ काळजाची मोरी माई आमकां आदार दिता, देखून आमी आमचेर ती दया दाखोवन आसा म्हणलो आमचो भरवोसो आनी आमची पातयेनी। पवित्र सभेच्या पात्रियार्कांनी मोरयेक क्रिस्तांवच्या आदारा म्हूण उलो केल्ले विशीं आमी तांच्या बरप्यानी वाचता। 345 इसवेंत कॉन्स्टँटिनोपोलाचो महाधर्माध्यक्ष जॉन क्रिझोस्तम पात्रियार्कान पयले पटी मोरयेक क्रिस्तांवच्या आदारा म्हूण आपल्या प्रसंगांत मान करून हें भक्तीपण आराम केल्लें जावन आसा। पापा पियूस पांचव्यान लोरेटो मायेच्या लदिनेंत क्रिस्तांवच्या आदारा म्हणलें नांव वा उलो कुडशिल्लो जावन आसा। उपरांत पापा क्लेमेंत आठव्यान 1601 इसवेंत लोरेटो मायेच्या लदिनेंत सगळ्या पवित्र सभेंत हो उलो वापरूंक मान्यता दिल्ली जावन आसा। मोरी क्रिस्तांवचो आदार म्हणलें फेस्त 1815 इसवेंत माय म्हयन्याच्या 24 तारखेर संभ्रमूंक आयला। मोरी आमकां पातकाक पाट करून वायटाचेर जैतेवंत जावंक आनी क्रिस्तांव समुदायाक क्रिस्ती एकवटाक विरोधपण दाखोवच्या सर दुश्ट शक्ती आनी संवसारी पदवे विरोध झुजोवंक कुमोक दिता, कृपा दिता आनी आदार दिवन आसा। मोरी हेरां खातीर जियेल्ली महान व्यक्ती, सुरवेर तावन आदार दिवनूच ती आयल्या। जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा नंतर सानेकलांत आपोस्तलां सांगी आसून तिणें आदार दिल्लो। वेगवेगळ्या काळाचेर वेगवेगळ्या जाग्यांनी वेगवेगळ्या रितींनी वेगवेगळ्या भगेंत मनशां मारिपात दिश्टीक पडून फातिमा, लुड्स आनी वलंखणी असल्या पुण्यक्षेत्रांनी पिडेस्तांक ती आदार दिवन आयल्या, आदार दिवनूच आसा। खंडीत जावन प्रस्तुत काळार तीस मोरी माई आमकां पाताक रोडून देवाची काकूत भोगूंक आपोवणें दिता। तिच्या विस्नार दिसोवण्यांनी आमच्या कश्टांत पिडेंत तिचो सांगात आनी आदार तिणें दिला आनी दिवनूच आसा। तिका क्रिस्तांवच्या आदारा म्हूण उलो करया आनी तिचो आदार आमी मागया।